2 दिसा पयलीं सत्तरीत म्हादय अभयारण्यातल्या झाडांनी वाठारांतल्या बसवेश्वर देवळाकडली 16 पाशाणां गायब जाल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो। ही देवांची पुरातन पाशाणां कोणी वेली काय हे विशयी पुराय सत्तरीत आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली। ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी अनवळखी मनशां 8 कागाळूय नोंद केल्ली। निमाणे बिरेस्तारा सांजे उसरा गायब जाल्ले 16तली 14 पाशाणां वाळपय पुलिसांच्या हाताक लागली। ही पाशाणां म्हादयच्या देगेक आशिल्ली। वाळपय पुलीस फुडलो तपास करतात। आमकां खबर आसतली की नगरगांव पंचायत क्षेत्रात जे झाडांनी हे गांव आसा त्या गांवांतले जे बसवेश्वर मंदिर आसा तेतूंतले 16 पाशाणी मुर्त्यो ह्यो गायब जाल्लेली घडणूक 2 दिसां पयलीं घडलेली आनी हेजी तक्रार काही नागरिकांनी वाळपय पुलिसान केल्ली। त्यानुसार काल वाळपय पुलिसान जेन्ना घटनास्थळी जावन वचोन तेजी छानबीन केली तेन्ना तांकां म्हादय न्हंयन मुर्त्यो सापडल्यो। तितूंतले 16 मुर्तींतले 14 मुर्ती सद्या सापडलेली आसा आनी 2 मुर्ती मेळोना आनी फुडलो तपास करता ते। पूण हे जी 16 मुर्ती आसलेल्यो तितूंतले 14 मेळ्ळ्या। न्हंयक अशें उदक आसा की तितूंतल्यो त्यो मुर्ती आसा त्यो व्हांवून वचपाची बी शक्यता नाकारता येयना। आनी आतां ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्या त्यो वाळपय पुलिसान तेंचे ताब्यान घेतला आनी फुडलो तपास सुरू आसा। आतां जी मुर्ती मेळ्ळ्या तेजे बद्दल भाविकांक मातशें हें आसा की ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो आनी ह्यो 2 मुर्ती आहा त्यो बी मेळपाचे अशी तेंची मागणी आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।